आयचे समोरमणीचो गायन मंडळ रायतूरचे सांता सिसिलिया क्वायर आनी ह्या गायन मंडळाचो अध्यक्ष पाद्र मॅथ्यू रिबेलो जावन आसात. 50 आनी 4 वांगडी आसात. आयच्या गायन मंडळांत आमकां 6 पिरमेर वायोलिनां, 6 शेगून वायोलिनां आसात, 2 चेलो, 2 डबल बेस, 2 फ्ल्यूट्स, 2 क्लॅरिनेट आसा. आमी मोगाळ गुरू गायन करतले हांव. आनी मागीर आमचें प्रवेश गीत सर्वेस्परा मुखार येयात आसतलें. संस्कारणीचे रितींत आमकां आयकूंक मेळटलें वेनी क्रिएतोर आनी तशेंच रोसनार ओथम्या. आयज हे संस्कारणीचे रितीन आमकां सांता भोक्तांची लादायन आयकूंक मेळटलीं. A warm welcome to each one of you. ह्या वेळार आमच्या नव्या विसलोल्या बिस्पाची आमी ओळख घेवया. सिमियाओ पुरिफिकासांव फेर्नांडीस, सोर्गेस विक्टर फेर्नांडीस आनी सोर्गेस आना सांताना कोस्ता हांचो पूत. तो डिसेंबराचे 21 1967 वर्सा गिर्दोली शांदोर हांगासर जल्मलो. 6 भुरग्यां मदलो तिसरो भुरगो. ताचो व्हडलो भाव सोर्गेस पास्क्वाल आनी 2 भयणी सिंक्लेता आनी मेरी, ज्यो दोगूयाज हांगासर आमच्या सांगाता आपल्या भावाचे विस्पाचे संस्कारणीचे रितीन देवाक दिनवासून खुशालकायेन वांटो घेतात. तांचे बरोबर ताची वोनी जेन आनी ताचो बाचो हेंग्स आनी बाची हेलोइस ह्या समारंभाक हाजीर आसात. आपले मुळावे शिकप ताणें सेंट जोसेफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट शांदोर हांगासर केलें. 1981 वर्सा देव आपोवण्याचो ताळो आयकून आपले आपोवणे खोलायेन शिकचे खातीर तो साळगांवचे धाकटे सेमिनारींत भितर सरलो. उपरांत रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत फिलॉसॉफी व तत्वगिन्यानाचें शिकप पूर्ण करून सांत जुजेची फिरगोज, सांत जुजे दे आरियल आनी सांत आंतोनीची फिरगोज पांचवाडी हांगासर ताणें रिजंट कसो गवळीक अनुभव घेतलो. त्या मागीर परतून रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत देव शास्त्राचें शिकप ताणें पुराय केलें. 1992 वर्सा दियाकनाची मागणी घेतली आनी सोकोरो सायबिणीचे फिरगोजेंत कार्मोना हांगासर ताणें प्रधान सेवकाचें मुणयारपण चलयलें. 10 मायाचे 1993 वर्सा आर्चबिशप पात्रियाक गो मानेस राहुल निकलाव गोन्साल्वीस हांणी ताका बेले सायबिणीचे इगोर्जेंत शांदोर यादनिकी मागणी दिली. ताचो यादनिकी मागणेचो विशय आसलो बर्न ऑन टील यू बर्न आउट. 1993 ते 1995 वर्सा पर्यंत सांत तोमेची फिरगोज आल्दोना हांगासर 5 कूर कसो तो वावुरलो. उपरांत 1 वर्स गवळीक विद्या मंदिर आदल्या गोंयांत गवळीक आकारणेचें शिक्षण पुराय केलें. 1996 ते 1997 1 वर्स ताणें सांत पेद्रूचे फिरगोजेची सांव पेद्रू हांगासर गवळीक जबाबदारी सांबाळली. उपरांत रोमा शारांत वचून पॉन्टिफिकल बिब्लिकल इन्स्टिट्यूट हांगासर लायसेन्शिएट इन सेक्रेड स्क्रिप्चर ही पदवी जोडली. 2002 ते 2003 पवित्र कुटुंबाची फिरगोज मार्सेला हांगासर पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर कसो गवळीक वावर केलो आनी त्या मागीर 2004 ते 2005 सान मिगेल महादूत तालिगांव हे फिरगोजेंत 5 कूर कसो वावुरलो. 2005 ते 2018 मेरेन ताणें रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत प्रोफेसर ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर ही जबाबदारी मेहनतीन सांबाळली. 2018 ते 2024 पर्यंत ताणें डिरेक्टर ऑफ पास्टरल इन्स्टिट्यूट ही जबाबदारी आपल्या भुजांचेर घेवन
दियाकनाक आनी नव्या यादनिकांक जेजू बऱ्या गवळ्या सारके बरे गवळी जावंक मार्गदर्शन दिलें. 2021 वर्सा पाद्री सिमेओन ज्ञानादीपा Pontifical Institute of Philosophy and Theology, Pune हांगासर बिब्लिकल थिओलॉजी ह्या मळार दोतोरपणाची पदवी जोडली. 31 वर्साचे यादनिकी यात्रेंत वडिलांनी दिल्ल्या मुखेल जबाबदाऱ्यां बरोबरूच महाधर्म प्रांतांत जायतो दुसरो वावर आनी जबाबदाऱ्यो पाद्र सिमेओन मोगान सहभागिलीपणान आनी परिशोधीक मनान सांबाळल्यात. हातूंतल्यो कांय मुखेल जबाबदाऱ्यो म्हणल्यार सेक्रेटरी ऑफ द डायसिजन कमिशन फॉर लिटर्जी, जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ द डायसिजन कमिशन फॉर बिब्लिकल अपॉस्टलेट, कन्वीनर of the Apostolate for Ecumenism, Secretary of the Diocesan Council of Priests, President of the Committee for the Cause of Canon Deacons, Convener in the Archdiocese for the main coordinating team of Synod 2023, Coordinator in the Archdiocese of Communio, a CCBI initiative, Visiting Professor at the seminaries, theological and religious institutes in and outside Goa, Vice Moderator of Diocesan Council of Priests. ह्या वेगवेगळ्या मळार आनी वेगवेगळ्या तरेन आपणाक दिल्ले यादनिकी मुणयारपणाचे सेवे उद्देशी पाद्र सिमेओन जेजूनच घडलेले पवित्र सुबेचे मिसांव व्हड जबाबदारेन विस्वाशीपणान आनी फिकिरीन फुडें व्हरचे खातीर देवानोपित्र सुबेचे सेवे खातीर भेटयले. ह्या प्रमाणीकपणान विस्वाशीपणान आनी व्हड जबाबदारेन केल्ल्या वावराची आनी मुणयारी सेवेची जाणविकाय घेवन पाप साहेब फ्रांसीस हांणी पाद्री सिमेओन पुरिफिकासांव फेर्नांदीस हांकां आब्रिलाचे सोवेर 2024 वर्सा गोंय आनी दामांवच्या महाधर्म प्रांताचो आदारी बीस म्हूण नोमियारलो. ही आपणाक दिल्ली जबाबदारी एक पदवी व जोडटी न्हय, बगत ती आमच्या सोम्या जेजूची आनी ताचे पवित्र सोबेची एक खालती सेवा म्हूण खात्रेन मानून घेवन ताणें आपल्या दिसपाचे संस्कारणेच्या समारंभाचो विशय जेजूचेच शिकवणेंतलो वेचून काडला. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व. ही आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. ताका पवित्र आत्म्याच्या देण्याची भरती मागुया आनी जेजू बऱ्या गवळ्यांत रिगून ताणें सदांच आपल्या शेड्यांची निस्वार्थी मोगान त्यागी मोनान आनी खोल फिकिरीन सेवा करूंक ताका गोठाय बोळ आनी कृपा आमी सगळीं काळजाचे खोलायेक तावन मागुया आनी बरोसबोर आमच्या महाधर्म प्रांताचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. We are right at the threshold of the most happening event of the Catholic Church in Goa. The Archdiocese of Goa is all set for this ecclesial event, the episcopal ordination of Bishop-elect Reverend Simeon Purificação Fernandes, which will take place in a few minutes from now. Some of the statistics as of now, which was confirmed about a day ago, reads right from the north,
north of Goa, we have about 75 priests coming in, and a total of 4,500 people who have confirmed for this event. तुमकां सगळ्यांक भोव मानेस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या आमच्या नव्या आदारी बिस्पाचे संस्कारांचे रितीन वांटो घेवंक माई मोगाचो आनीक एक पावट कुरपे बरीत येवकार. आज आमच्या गोंय दामावच्या महाधर्म प्रांताक एक आनंद भरीत इतिहासीक यादिस्तीक आनी कुरपे भरीत दीस. कित्याक सुमार 30 वर्सां उपरांत देव आपले कुशेन आनी येवजणे आपल्या उदारपणान भोव मानेस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या नव्या आदारी बिस्पाचें दान आमच्या महाधर्म प्रांताक फावो करता. बिस्पाचे संस्कारणे उदेशी आनी पापसाहेब जो बिस्पाच्या वर्गाचो ओडीत ताच्या एकचारान रावन एक याज्ञीक बिस्पाच्या वर्गांत भितर सरता. हो एकचार दाखोड करूंक आज हे बिस्पाचे संस्कारणेचे रितीन वांटो घेवंक आमचे मदें गवंडी बाब आयल्या. पवित्र सभेचे आदले परंपरे आनी मोना प्रमाणे बिस्पाचे संस्कारणेचे रितीक 3 खेरीत बिस्पांची गरज. पयलो एक मुखेल संस्कारणार बिस्प प्रिंसिपल ऑर्डेनिंग बिशप आनी 2 संस्कारणार बिस्प 2 ऑर्डेनिंग बिशप्स. तर आज मुखेल संस्कारणार बिस्प कसो आमचे मदें हाजीर आसात. आमच्या महाधर्म प्रांताचे आर्चबिशप पात्रियार्क भोव श्रेष्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव. 2 संस्कारणार बिस्प कशे हाजीर आसात. भोव मानेस थियोदोर मास्कारेनस दाल्टोनगंज धर्म प्रांताचो बिस्प आनी भोव मानेस आलेशियो दास नेविस डायस पोर्ट ब्लेर धर्म प्रांताचो एमेरिटूस बिस्प. तांकां आमी आमचे मदें आनंद भरीत माये मोगाचो येवकार दिवंक सगळीं गीत गावया. मोगाड गुरू बोऱ्याक गवंड्या सगळीं उबी रावया. Namaste.
आमी सगळीं बसुया. ह्या वेळार आमी ओगेपणांतल्या मिसाचे भेटेक तातूंत वांटो घेवंक आमी ओगेपण सांबाळुया. अदीक करून ह्या आमच्या नव्या आदारी पिसपा खातीर आमी सगळीं मागुया. एकेरीत चोथराय हांगासर आमचे ऑफिशियल फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर आसात. म्हणटकूच हे रितीची संस्काराची रितीची कोणेच फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफी दुसऱ्यांनी करची न्हय. देव बरें करूं. The Archbishop of Goa and Daman, Philip Neri Cardial Ferrao, and the various other canons just walked in, and we heard the hymn Mogal Guru Bora Gonda, the traditional hymn that is always sung when an archbishop enters for these important religious services. And as I had mentioned a little earlier, right from the north of Goa, we have about 75 priests who had confirmed about a day ago that they will be attending the event. We have 92 religious who confirmed and 716 laity, a total of 883 people who confirmed their presence for this event. From central Goa, we have 61 priests, 93 religious, 956 laity, and 1,110, a total of 1,110 people who confirmed their presence for this occasion. From Sashti or Salset, we have about 136 priests, 153 religious, and 2,008 laity, a total of 2,297 people who confirmed their presence for this event. People from various centers and religious institutions, 28 priests, 1 religious, 136 laity, a total of 165 people who confirmed their presence for this event. The VIPs who confirmed their presence are 46 in number. So we have for this event confirmed people as about a day ago, 300 priests, 339 religious, 3,816 laity, so a total of 4,501 who confirmed their presence for this event. Many of the other laities are still walking in and have just made themselves present for this occasion. There are extensive arrangements that are made for this day by the parish priest of Say Cathedral, Father Rosario Oliveira. There are about 5 police control rooms, 1 first aid center, separate parking lots for VIPs, priests, nuns, private vehicles, buses arriving from various churches of the north and south taluka of Goa.
So Goa is getting a bishop, an auxiliary bishop, after 30 years. Bishop-elect Monsignor Reverend Father Simeon Purificação Fernandes, the son of late Victor Fernandes and late Ana Santana Costa, born on 21st December 1967 at Girdoli, Chandor, Goa. His parish is Our Lady of Bethel, Chandor, Archdiocese of Goa and Daman. His mother tongue is Konkani, but is very fluent in English, Italian, German, Hindi, Hebrew, Greek, Spanish. He did his high schooling at St. Joseph Education Institute, Chandor, Goa in 1981 and then joined the Saligaon Seminary. His ecclesiastical philosophy was completed at the Patriarchal Seminary of Rashol from 1986 till 1988. His regency was completed in the parishes of San Jose de Arial and Panchwadi from 1988 till 1989. His theology was completed at the Patriarchal Seminary of Rashol from 1990 till 1993. He was ordained priest on 10th May 1993 at Nossa Senhora de Belém Church, Chandor, Goa. His priestly motto was, "Burn on till you burn out." His licentiate was completed at the Sacred Scripture Pontificio Instituto Biblico Rome in 2002 and his doctorate was completed in 2021 at the Biblical Theology at Jnana Deep Pontifical Athenaeum, Pune. His doctoral dissertation was based on the human family, a relationship-based institution and a school of communion. He has a teaching experience of 18 years. The subjects taught over the years are Pentateuch, historical books, Psalms, prophetic literature, synoptic gospels, Johannine corpus, Pauline corpus, Deuteronomistic history, biblical Greek, biblical introduction, pastoral theology, history of salvation, methodology, liturgy, theology of the New Testament. Some of the works published and papers presented by Reverend Father Simeon Fernandes are a book, Paul and His Writings in the Vernacular, several papers on biblical topics for the Journal of the Patriarchal Seminary of Rashol as well as Pilar Theological College, some articles on diverse topics on other magazines in the Archdiocese of Goa and Daman. At the service of the Archdiocese of Goa and Daman, Monsignor Dr. Simeon Purificação Fernandes has served as Director of the Pastoral Institute at St. Pius X Old Goa, Secretary of the Diocesan Commission for Liturgy, Joint Secretary of the Diocesan Commission for Biblical Apostolate, Member of the Diocesan Team for Transfers of Priests, Convener of the Apostolate for Ecumenism, Secretary of the Diocesan Council of Priests, Member of the Diocesan Pastoral Secretariat, Convener of Cruz dos Milagres at the Spiritual Renewal Center, that is the Project Committee, President of the Committee for the Cause of Canonization of Blessed Joseph Vaz, Convener of the Committee for the Ongoing Formation of Priests and Deacons, Convener in the Archdiocese for the main coordinating team of Synod in 2023 and the Contact Person 1. Coordinator in the Archdiocese of Communio, a CCBI initiative. Visiting Professor at the Seminary's Theological and Religious Institutes in and outside Goa. Vice Moderator of Diocesan Council of Priests, Member of Diocesan Pastoral Council and Council of Diocesan Bodies. Censor Deputatus for Daily Flash. He was appointed as Auxiliary Bishop of Goa on 6th April 2024. His episcopal motto is picked up from the Bible, from the book of Mark chapter 10, verse 45, to serve, not to be served. We are right at the threshold of his episcopal ordination ceremony. As mentioned earlier, in the meantime, I will also make known to you the various placements and his ministries where he has worked. In 1993 till 1995, he worked as an assistant parish priest at the St. Thomas Church, Aldona. From 1995 till 1996, he participated in the Pastoral Enrich program.
2002, after his studies in Rome, he worked as a parish administrator of Parish Holy Family Marcella. And then from 2003 till 2004, he worked as a joint secretary of the Diocesan Commission for Biblical Apostolate. 2004 till 2005, he worked as an assistant parish priest at St. Michael the Archangel Church, Taligaon. He was also in charge of pastoral care at the parish of São Pedro a little earlier in 1996 till 97. 2006 till 2018, Reverend Father Simeão worked as a coordinator of the Apostolate of Ecumenism. From 2018 till 2024, Reverend Father Simeão has worked as a director of St. Pius X Pastoral Institute, Old Goa, as well as a convener of the Committee for Ongoing Formation of Liturgy. Earlier, in the year 2020, he was also the director of Communio, Archdiocese of Goma and Daman. In 2021, he was a convener of the coordinating team for the diocesan phase of the Synod 2023 till 2024. In 2022, he was appointed a member of the Committee for the Exposition of the Sacred Relics of St. Francis Xavier for the exposition which will take place this year, 2024. सांगला ते परमोणे ओडो आयच्या गायन मंडळ आमचे सांता सिसिलिया रायतूरचे सेमिरीचो क्वायर जावन आसा आनी हेर गोंयचे बरे मुजगूय तांचे सांगाता आयज वाजोवपाक आसात आयच्या क्वायरांत आनी आमचे प्रोवेस गीत आमी गायन करतले म्हणल्यार देवान दिला त्या देण्या खातीर आमी बाबाक दिन वाचतले आनी आमचे प्रोवेस गीत आयचे जावन आसा सर्वेस्परा मुखार येयात आनी आमकां मागीर संस्कारनीचे रितींत वेनी क्रिएतोर रोसना रोथम्या आयकूंक मेळटली तशीच सांता भोक्तांची लादायन संस्कारनी जातोच गोंडी कितलो बरो हें गीत आमकां आयज आयकूंक मेळटलें तें जावन आसा आमच्या आदारी बिस्माचें आवडीचें गायन आनी तशेंच बेटोणें तुकाच बापा आनी मागीर क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आदारी बिस्प सिमियां पुरिफिकासांव फेर्नांदीस आमचे गोंय आर्कडियोसीसीक गोंडी कसो शेळयांची परामोस कोत्तलो हाका लागून गायन मंडळान शेळयांक हांव दार हें गीत विंचून काडलां तशेंच जेजू बऱ्या गोंवड्या दिनवासनी जातोत नवो गोंडी बाप आयज आमकां आशिर्वाद दिताना एसे साकरदुश मागनुश हें गायन कोत्तेलीन आनी मागीर आमी लोक सगळीं घरावेच्या आदीं पवित्र आत्मो आदारी बिस्प सायबाचेर आनी आमचेर आसा अशें मागणें करून आयज गायन मंडळ गीत गायन कोत्तेलीन पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला आनी एक फावट तुमकां उगडास करून दिता की आदारी बिस्प मॉन्सिन्योर दोतोर सिमियां पुरिफिकासांव फेर्नांदीस हाची संस्कारणीची रीत रोखडीच आतां सुरू जावपाची आसा आयच्या मिसाचे विवरणकार जावन आसात रायतूरचे सेमिनेरींतलो पाद्र आग्नेलो पिनेरो आदारी बिस्माचे यात्रेचो ब्रीद जावन आसा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलो 10वो आवेसवोर 45 वोर्ड टू सर्व नॉट टू बी सर्वड सेवा दिवंक न्हय सेवा घेवंक The episcopal ordination of Bishop-elect Monsignor Dr. Simeão Purificação Fernandes
will start in about 4 minutes from now. And this is taking place at the Say Cathedral, which is of historic importance. It is the largest church in Asia. Say Cathedral has been a tourist attraction for many all around the world. Known for its impressive interiors, the mosaic work, and the Golden Bell, which is the largest in Goa and one of the largest in the world. Say Cathedral is located here in Old Goa, where the episcopal ordination will take place in just a few minutes from now. The 17th century Roman Catholic Church is dedicated to St. Catherine of Alexandria and is the cathedral of Archbishop of Goa. It is also one of the churches that has been recognized by UNESCO as a World Heritage Site. This Say Cathedral was built to commemorate the victory of Afonso Albuquerque, which was won on the feast of St. Catherine of Alexandria. And this edifice, as mentioned, is the largest in Asia. It is the cathedral of the Archbishop in Goa. Some of the major highlights of this Say Cathedral were the episcopal ordination of Bishop São Fernandes will take place. Some of the major highlights are the Golden Bell, that is the Goa's largest bell and largest church bell and one of the largest in the world. The baptismal font that was also used by St. Francis Xavier. The main altar with gilded reredos that depict scenes from the life and martyrdom of St. Catherine. The chapel of the Cross of Miracles, where it is believed that a vision of Jesus was seen on a plain cross in the year 1919. The statuary and paintings of St. Francis Xavier, St. Ignatius Loyola, St. Peter, St. Paul, and St. Christopher are all seen here. The Chapel of the Blessed Sacrament for its skillfully carved and gilded ceiling and wall, and the Archaeological Museum. गोंयच्या महाद्रम प्रांतांत 30 वर्सां उपरांत आमकां आदारी बेस्प फावो जाता आनी से कॅथेड्रल हे गोरजेंत ओल्ड गोवा लोक आयज बरोन आसा आनी हातां विवरणकार पाद्र आग्नेल पिनेरो ह्या मिसाक सुरवात कोत्ता. पयले दुपेल कुरीस आनी वाती व्हरपी सेवक, त्या उपरांत मिसार आनी संस्करणेची रितीन वापूरचो शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ व्हरपी प्रधान सेवक, दुसरे प्रधान सेवक सह बलिदानांत वांटो घेवपी यात्नीक, त्या उपरांत विचलोलो विस्प पाद्री सिमिया पुरिफिकासांव फेर्नांडीस आपणाक आदार दितल्या दोगा याज्ञिकां मदें, त्या मागीर स बलिदानांत वांटो घेवपी दुसरे बिस्प, उपरांत दोग संस्कारनार बिस्प भोवमानेस्त थियोदोर मास्कारेनस आनी भोवमानेस्त आलेशो दास नेविस डायस, आनी शेकी मुखेल संस्कारनार बिस्प भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेरा, दोगा आदारी प्रधान सेवका सांगाती. तर सगल्या भक्तीपणान शिताबेन एमिसाची भेटेक सुरवात दिवंक आमी गीत गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात, सोकली
उभी राहूया. Sorvestora, Ucraina,
मोगाड बाबा भयणानो, आता आमच्या गोंय दामावच्या महात दोन प्रांताचो फुडें आर्सबीस पात्रियाल भोव श्री फिलीप नेरी कार्दियाल फेराव हांगा आजीर आसलेल्या सगल्यांक ओदी करून सगल्या बिस्पांक तशेंच खास पावण्यांक आपलो खाशेलो माये मोगाचो येवकार दितात. आमी सगलीं बसुया. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज आमच्या गोंय दामावच्या मांदोर प्रांताक एखेरीत खुशालकायेचो म्हत्वाचो आनी इतिहासीक दीस. देव आपल्या अगणीत उदारपणान भोव मानेस्त सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस ह्या नव्या आदारी बिस्पाचें दान आमच्या मांदोर प्रांताक फावो करता. ह्या समयार तुमकां सगल्यांक हांगा पळयोवन आमी खुशाल जाता आनी तुमकां आमचो उनुनीत माये मोगाचो येवकार दिता. येवकार आमच्या बिस्पांक, सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, लौकीक भावार्थ्यांक, आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या गोरच्यांक आनी सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आमचो माये मोगाचो येवकार. आमचो खेरीत येवकार आनी नोमान आमच्या मानेस्त गोंयच्या खासदार आनी राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नायक, आमचे दुसरे खासदार MPs, हाजीर आसलेले आमचे गोंयचे मंत्री, आमचे आमदार MLA, सगळे सरकारी आनी नागरिकी अधिकारी, तुमकां पळयोवन आमी दादोशी जाता आनी आमचे मोदें तुमकां सगल्यांक उणुनीत येवकार दिता. We cordially welcome you in our midst. आमी खेरीत भाशेन येवकार दिता आमच्या सगल्या बिस्पांक जे जायते त्रास काडून ह्याचे दोबाशीक समोरमणेक वांटो घेवंक आमचे मोदें हाजीर आसात. नांव काडटोच उपकार करून तुमी उबे रावचे म्हूण हांव विनंती करतां. I request each archbishop, bishop, as I call out the name, to kindly stand up. Bo Manes Peter Machado, Bangalore, Mandor Prantazo, Arcebispo. Bo Manes Aleixo Dias, Port Blair, Durham Prantazo, Emeritus Arcebispo. Bo Manes Teodor Mascarenhas, Dalton Ganj, Durham Prantazo, Bispo. Bo Manes Thomas Elavanal, Kalian, Durham Prantazo, Bispo. Bo Manes Olvin Barreto, Sindhudurg, Durham Prantazo, Bispo. Bo Manes Derek Fernandez, Belgaum, Durham Prantazo, Bispo. Bo Manes Peter Paul Saldana, Mangalore, Durham Prantazo, Bispo. Bo Manes Lourdes Daniel, Nasik, Durham Prantazo, Emeritus Bispo. Bo Manes John Rodriguez, Pune, Durham Prantazo, Bispo.
Bo Manes Bartol Barreto, Nasik Dorm Prantaco Bispo. Bo Manes Sebastião Mascarenhas, Baroda Dorm Prantaco Bispo. Bo Manes Malcolm Sequeira, Amravati Dorm Prantaco Bispo. Bo Manes Duming Dias, Carvar Dorm Prantaco Bispo. Bo Manes Matthews Mar Pacomius, Khadki Dorm Prantaco Bispo. Tespori amcho mogacho yukar. Our cordial welcome to Very Reverend Monsignor Kevin Justin Kimtis, Second Secretary at the Apostolic Nunciature in India, who represents our Apostolic Nuncio, Most Reverend Archbishop Leopoldo Girelli. Reverend Father Stephen Alatara, Deputy Secretary General of the CCBI, the Conference of Catholic Bishops of India. And Reverend Father Christopher Vimal Raj, Associate Deputy Secretary General of the Conference of Catholic Bishops of India. Once again, a cordial welcome to all of you. Ani ek paut, soglyang tumka, ang ashir aslelyang, amcho mae mogatso, ani ununit yokar. सगळीं उबी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, व्हडे खुशालकायेच्या भोक्तीच्या आणि दिनवासाच्या भावनांनी भरून आयज आमी हांगा ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्या. सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या नव्या आदारी बिस्पाचे संस्कारणेचे दोबाशीक समोरमणेन वांटो घेवंक. देवानूच ताका विंचून काडला. बिस्प कसो आपल्या पुता जेजूचे बऱ्या गवळ्याचे मुणयारपण मनशा मदें चलोवंक. ही मोठी जबाबदारी स्विकारतना ताचो आवंडो ताचें सोपण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व. तर हे दोबाशीक समोरमणेन आमच्या नव्या आदारी बिस्पाच्या देण्या खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक दिन वासुया. आणि ताणें आपल्या शेळयांची खुशालकायेन, ल्हानविकायेन, आपुरबायेन आनी एकसारकेपणान सेवा करूंक देवान ताका पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन, गोठायेन आनी सगल्या देण्यांनी भरचो म्हूण ह्या मिसान खोतखोत्यान बापाक विनंती करुया. आनी हे बाबार्थाचे दोबाशीक समोरमणेक तयार जावंक देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उसारून सांगता.
मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. Kyrie eleison.
Pratuya. Deva, tamon asleile curpen, Simeão Purificação Fernandes, tuja yadnik sevokak, aicha disa, goin damanche, tuje povitra sobecer, adari biskoso अधिकार दिलाय. आपल्या दोर्म उद्योगपणांची जबाबदारी फावो ते पुरी पाळून आपणांचे आदीन केलोले पोरजेक उतरान आनी देखीन तुजे जोटणायेन चलो म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सगळीं बसुया. बाबा भयणांनो, देवाचें उतर आमच्या पावलां दिवो आनी वाटेक उजवाड. आयच्या पयल्या वाचपान भागिवंत पेद्रू पोरचेच्या वडिलांनी आपल्याक जबाबदारी आसलेल्या हिंडासरशें कशें वागचें ताची निगा आनी राखण कशी करची तें स्पश्टपणी सांगता. शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक संवसारी वडवीक आनी गौरव सोडून कालते सेवेत चाकरेचें काळीज मोन आपणावंक आपयता. हो शुभ संदेश पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन हे वेळार आमी सगळीं चितान आयकुया. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बोध दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीन केला ते हिंडाचे गवळी जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आपकुशीन. देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे उर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तीन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमणे जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवळी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतरें. देवाचे बोडकार.
सगळी उभी राहूया. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Zebedevaचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरीं केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना. तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोरशें आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपले पदवी तांचे जबरदस्तेन चलयतात.
आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वातावणी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणांनो, आता नव्या विश्वाची संस्काराची रीत सुरू जाता. ह्या शुभ वेळार पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया आनी खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्याची भरती आमच्या विसरल्या विस्पाक मागुया. आमी सगळीं गीत गावया. Veni Creator Spiritus. सगळीं उबी रावया. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu perna gratia, que tu creasti vectora. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, os vivus ignis caritas, et spiritualis functio. आता पाद्री Joaquim Loyola Pereira आणि पाद्री Poli Lobo विचलल्या बिस्पाक पाद्री Simeão Purificação Fernandes आका मुखेल बिस्पाशी व्हरतात आणि तांचे मदलो एकलो पाद्री Poli Lobo ताका बिस्पाच्या मुणियारपणान संस्कारात म्हूण मुखेल संस्कारणार बिस्पाशी मागता. तांचे लागीं पाप साहेबाचें नेमणूक पत्र आसपाची माहिती घेतल्या उपरांत मुखेल संस्कारणार बिस्प तांकां तें वाचून सगल्यांक कळोवंक मागता. नेमणूक पत्र वाचून जातूच विसरल्या बिस्पाची वेंचणूक आमी सगळीं मानून घेतात म्हूण दाखोवंक आमचो जबाब जातलो. देवाचे व्हड उपकार भक्तीपणान हे रितीन आमी वांटो घेवया. ओ मोनादीक बापा, गोंय दमावची पवित्र सभा ह्या आमच्या याज्ञिकाक सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीसाक तुमी बिस्पाच्या मुणयारपणाक संस्कारात म्हूण मागता.
तुमचे लागीं भाग्योंत बापाचे नेमणूक पत्र आसा होय आसा. ते वाचून सांगात. हें बाब साहेबाचें नेमणूक पत्र. पयलो रायट रेव्हरंड Monsignor Kevin Justin Kimtis, second secretary at the Apostolic Nunciature in India, Latin भाशेंतल्यान वाचतलो. त्या मागीर पाद्री जोकीम लोयोला पेरेरा ताचें भाशांतर कोंकणी भाशेंतल्यान वाचतलो. चितान हें नेमणूक पत्र आयकुया. सगलीं बसुया. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto Filio Simeão Purificação Fernandes e Clero Metropolitane Archidiocesis Goane ed Amanensis ibique hactenus pastoralis instituti Sancti Pii X Directori e Iustem Episcopo Auxiliari nominato itemque titulare Salditano electo salutem et benedictionem. Evangelii predicationem necessitatem habeamus nobis incumbentem, omnibus nos omni facere, ut alicos utique salvus faciamus et comparticipes Christi auctoris sincere devotionis et pacis efficiamur. Quod proinde apostolice missionis servantes fundamentum ad precis Goani et Damanensis necessitatis nostram statuimus mentem intendam cuius sacrorum antistes venerabilis frater noster Philippus Neri Antonius Sebastianus Sancte Romani Ecclesiae Cardinalis do Rosario Ferrao nuperime expitivit ut sociate opere vitae archidiocesane moderande frui posset subsidio. Dette ego ergo dilecte fili, cogitavimus qui sacerdotalibus humanisque dotibus ornatus videris, quae aptum te efficiat hec ad munia substantia proinde sensiata dicasteri pro evangelizatione benigni accepta apostolica nostra auctoritate te episcopum auxiliarum archidiocesis metropolitane Goane ed Amanensis constituimus adito titulo Salditano ac debimus concessis iuribus congrisque impositis obligationibus huic agnexis officio. Ordinatem episcopalem extra orbem, servatis liturgicis normis, a catholico episcopo, quem elegiris, suscipere poteris tuum autem ante exit fidei, professionem are, et iusiorandum fidelitatis erga nos successoresques nostros ad ecclesia legis normas prestare. Dum te, dilecte fili, abortemur omnem navitatem tuum in concordi unitate cum sacrorum antistitis huius ecclesiae perficere opera. Deum deprecamur, qui concedat Beata Maria Virgine et Sancta Patrona Caterina Senensis Virgine et Ecclesiae Doctore intercedentibus Christi Fidelis ilius communitatis misericordia et eruditione ita proficere, ut tuo instructi audimento vestigia Christi fideliter sequantur. Datum Rome Laterani, die sexto mensis aprilis, anno Domini bismillesimo vigesimo quarto, pontificatus nostri 12, Franciscus.
फ्रांसिस्क बिस्प देवाच्या चाकरांचो चाकर आपल्या उपुरबायेच्या पुताक सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस गोंय दामांव मा धर्म प्रांताच्या यादनिकी वर्गांतल्या यादनिकाक जो सद्याक भगवंत पियो दाव्या गवडीक विद्या मंदिराच्या सचिव पदार आसा आनी जाका त्याच मा धर्म प्रांताचो आदारी बिस्प कसो नेमला आनी साल्दितानो हाचो पद बिस्प कसो वेंचला नोमान आनी आशिर्वाद सगळे उपाय घेवन दुसऱ्यांक सोडवून दिवन तांकां क्रिस्ता सरचें हाडचे खातीर सगळ्या मनशांक सगळें जावन शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार आमचो कायदो अशें आमच्या धर्मदुतीक मिसावांचें मूळ सांबाळून आमचें मन गोंय दामांवच्या हिंडाच्या गरजांचेर घालूंक आमी थारायलां ह्या हिंडाच्या गवड्यान कार्दियाल फिलीप नेरी आंतोनियो सेबास्टियान दो रोजाrio फेर्रांव ह्या आमच्या मान्यावंत भावान हालींच आमचे लागीं आपलो महाधर्म प्रांत चलोवपाच्या कामांत आदार मेळोवंक एक सोहो मुन्यारी मागलो देखून अपुरबायेच्या पुता तूं आमच्या मनांत आयलोय तुका युक्त यादनिकी आनी मानवी देण्यांनी नेठयलो म्हूण आमकां थावें जालां ही देणी तुका दिवच्यो आसात त्यो जबाबदाऱ्यो पाडूंक पुर्ती जातली धर्म परगटणेच्या खात्याच्या जबाबदाऱ्यांचें मन आयकल्या आनी मांडून घेतल्या उपरांत आमच्या धर्मदुतीक अधिकारान आमी तुका साल्दितानोचें पद लावन गोंय दामांवच्या मा धर्म प्रांताचो आदारी बिस्प कसो तुजे जुटयेक लागू जातले सगळे हक्क आनी कर्तव्यो दिवन नेमतां तुवें बिस्पाची संस्कारणी सेवाधर्मीक नेम पाडून तूं विंचताय त्या कातोलीक बिस्पाच्या हातांतल्यान रोमा शारा भायर घेवन येता त्या अदिमात पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तुवें भावार्थाची उचारणी करूंक जाय आनी म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक विस्वाशी रावतलोय म्हूण भास दिवंक जाय अपुरबायेच्या पुता गोंयच्या आर्चबिस्पा बरोबर आनी ताच्या काळजाच्या एकवटान तुज्यो कर्तव्यो पाडूंक हांव तुका उलो करतां आनी त्याच बरोबर आंकवार मारयेची आनी तुमच्या कॅथेड्रलाची आस्कारीन अलेक्सांद्रियाची भाग्यवंत कातरीन आंकवारी आनी रोगसाक्षिणीचे विनवणेन तुमच्या माप धर्म प्रांतांतल्या भावार्थ्यांनी क्रिस्ताच्या पावलांनी विस्वाशीपणान चलचे खातीर तुजे उजवाड घालपी शिकवणीच्या आदारान करुणायेन आनी जाणवायेन ती वाडत वचूं म्हूण देवा लागीं प्रार्थून मागता रोमा शाराचे लातेरान इगोर्जेंत दिलां आब्रिलाच्या 6व्या दिसा 2024 ह्या सुमयाच्या वर्साक आमच्या मुनियारपणाच्या 12व्या वर्साक फ्रांचिस्कुस वेचलोल्या पिस्पाची वेचणूक आमी सगळीं मानून घेतात म्हूण दाखोवंक आमी सगळीं साबाप दिवया देवाचे व्हड उपकार
आतां भोव मानेस साबास्त्यांव मास्कारेनस बारोडा दोर्म प्रांताचो बिस्प देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी आयची ओर्ताबरीत बिस्पाचे संस्कारणेची रीत मनान दवरून बिस्पाचे व्हड जबाबदारी आनी ताच्या मुड्यारपणा विशीं उपदेश दितलो. चीत दिवन हो संदेश आयकुया. Bumogal Pad Simão, Buinino आणि भावांनो, सेवा घेवंक न्हय बगर सेवा करूंक हो तुवें मोटो कसो विचून काडलाय. आनी तुमी आयकलां आसतलें पाप साहेबाची चीट जेन्ना आमी वाचली. पाप साहेब फ्रांसिस्कूस म्हणटा, सगळे पाप साहेब म्हणटा चाकरांचो चाकोर, सर्वंट ऑफ द सर्वंट्स ऑफ गॉड. येदो व्हडलो मनीस म्हणटा चाकरांचो चाकोर. चाकरां कोण? आमी सगळीं. आनी वयर आसा तो आमचो चाकोर. इगोर्ज मातेची कल्पना ही. आमचे भारताचे इगोर्ज मातेचो संक्षेप म्हणल्यार सर्वीस, सेवा. आनी 3 मोठ्या सांतांचो म्हाका उगडास येता आयज. पयलो म्हणल्यार भाग्यवान फ्रांसीस शावियर, ताचें एक्सपोजिशन आसतलें ह्या वर्साक. सगळें सोडून तो आमच्या गोंया आयलो. ह्या रस्त्यांचेर तो चल्लो. वडे दामोर नासलेलो आसतलो. ह्या रस्त्यांचेर तो चल्लो. पाप साहेबाचो प्रतिनिधी म्हूण आयलो, एम्बेसेडर. पूण चाकोर कसो, सेवा करूंक. हांगा खंय ताका रूम केल्लो, थंय रावंक ना, हॉस्पिटलांत रावलो. आमकां गोंयकारांक फ्रांसीस शावियर म्हणल्यार ताणें आमकां धर्म दिला म्हणटा. ताचे पयले जायते मिशनार आयलेले, पूण फ्रांसीस शावियर एक नमुनो. आनी ताणें कितें केलें? सेवा केली. सगळें सोडून सेवा केली. दुसरो आमचो व्हडलो सांत म्हणल्यार भाग्यवान जुझेवाज, गोंयचो आमचो भाव, बाणालेचो, सांकवाडचो. सगळें सोडून सेवा करूंक गेलो श्रीलंकेक. इतली सेवा केली, तो खंय मरोन पावला तेचो ते आमकां आजून मेळना. सेवा कोणाची? गरिबांची, दुयेंतींची. तिसरो भारताची एक व्हडली भाग्यवंत म्हणल्यार मदर तेरेसा. सगळीं वळखतात. ती व्हडल्या इस्कॉलांत शिकयताली. 5 रुपया घेवन सगळें सोडून कलकत्ता येवन एकदम गरिबांची सेवा करूंक लागली. जेजून आमकां हेंच शिकयलां, सेवा करची म्हणून. आनी जेजूच्या फाटल्यान वेतात तो लोक, तांकां एकूच उतर आसा, म्हजें जिवीत देवाक अर्पूण करून मनशाची सेवा करून मनशांक देवा लागीं व्हरूंक. आनी हें तुवें विचून काडलें पाद सिमांव. म्हाका सांगलां आमचो स्वर्गेस्त आर्च बिशप राहुलाचोय होच ब्रीद आसलो म्हणून. हो इगोर्जेचो ब्रीद. जेजून तशेंच केलें. ताचे 12 शिश्य आसले, 12 डिसायपल्स. तांणी हाजें सगळें आयकलें जेजूचें. पूण अशोक्त मनशां आमी, अशोक्त मनशां. ते जेजू बरोबर वेताले, खाताले, जेजूचें आयकताले. जेजून कितल्यो मिलाग्री केल्यो तो देव म्हूण ते जाणा आसले. पूण जरूय जेजून शिकयलां तें आमी मानतेले. हांव इगोर्ज मात सदांच मानतेली. आमची एक एक मनशान तें आपणावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत हे 2 जेम्स आनी जुआंव येतात आनी म्हणटात, जेजू
तूं म्हाका वयर ह्या कुर्सीर बसय आनी तूं म्हाका हे कुर्सीर बसय. इतलें जालें आसतना पासून संवसारी दिशे प्रमाणे ते चिंतात. एकलो जुदास म्हण आसलोलो तो पयलोच गेलो. पाद्र सिमो आनीक एक अर्द्या वरान आमी तुका बिस्प सायब म्हणटल्यो. वयता वयता तुका आमी नोमान नोमान म्हूण गीत गावन येवकारतल्यो. कोण तुजी तोपी घेवन येतलो मायटर, कोण तुजो दांडो घेवन येतलो. तेदना कोऱ्यांनीच सेवा करूंक न्हय, सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक हो आमकां उगडास आसूंक जाय. हांव बिस्प जाला तेन्ना आनी म्हजो भावूय बिस्प आसा. म्हाका एक रिपोर्टर विचारूंक लागली, केद्या वॉर रे तुजे फॅमिलीक? म्हाका ह्या शुभ वर्तमानाचो उगडास आयलो. आयचो शुभ वर्तमान मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलो, पूण होच शुभ वर्तमान माथेवांत आसा. आनी माथेवांत ते दोगूय वचना तेची आवय येता आनी विचारता, हे म्हज्या दोगूय पुतांक ओही घाल. म्हाका उगडास आयलो, घोडयेची म्हजी आवय पाप साहेबाक वचून सांगून येयली आसतली म्हणून. कारण आमच्या मना प्रमाणे वॉर कसलो नोमान. आनी आमी जायते फावटी इगोर्ज मात न्हय, पूण आमी एक एकलो घोडये हें विसरता जायत. आनी हे दोगूय भाव विसरले. देखून जेजू तांकां सांगता, म्हजी काल्स हांव कुर्सार मोत्तलों, हें तुमी घेवंक तयार आसात? म्हजें पाटलावदार म्हणल्यार तुमी तुमचें आख्खें जिवीत, सगळें जिवीत देवाक दिवंक जाय. जशे परी जेजू आमकां एफेसकारांक बरयतना म्हणटा, जेजू क्रिस्ता भाशेन जायात. आपणाकूच तो खाली जालो, मनशाचें सारकें घेतलें, गुलामा आकार घेतलो, ल्हानवीक विनम्र तो जालो. आमच्या जिवितांत घोडये आनी आमी मनशां म्हणटोच आमी जायते फावटी संवसारीक कंप्युटर एक्सपर्ट म्हणटा टेम्पलेट ओ मॉडेल तें घेवन आमी इगोर्ज मातयेन घोडये येवंक शकता. आनी पाद्र सिमांव जो आतां मागीर गवंडी बाब जातलो, तो आमकां आयज हेजेर चतूर कोत्ता. सेवा दिवंक, सेवा घेवंक न्हय. खऱ्यांनीच आमची भारताची इगोर्ज मात आख्ख्या भारत देशांत इतली सेवा केल्या. आमचो बिश्प आलेश आसा हांगा अंदमान इतलो पयस वचून काम करता. जावं बिश्प तेवदर दालतनगंज आसा, कितले आमचे पाद्री माद्री सगळ्या भारतांत वचून असली सेवा करून भारताची कितली उदरगत केल्या. The face of Jesus seen in the Church of India today is this self-emptying, self-giving service to the poorest of the poor. In fact, the service of the church has been a model and catalyst for many others to follow. हे आमी एक एकट्यान आपल्या मनांत घेवचें. पाद्री आनी माद्रीच न्हय, आयज आमचे कितली लौकीक भावां, कितले ग्रूप आसात तांचे नांव हांव घेना. लौकीक भावां पासून आपलो टायम घेवन जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक येतात. भयणीनो आनी भावांनो, भाग्योन पेद्रू पयल्या वाचपान ही सेवा कोत्तलोय जाल्यार आमी कशे भाशेन जियोवचें तें आमकां 4 मुद्द्यांनी सांगता. तूं जेजूचो पाटलावदार जातलोय तर तुजें जिवीत कशें आसचें. भाग्यवंत पेद्रून ही चीट बरयली तेन्ना
इगोर्जेचे वडील असले आनी अशोक्त मनीस म्हणटोच आमी जायते पावटी आमचे फुडारकी संवसारकी स्टायली प्रमाणे जाता. तर तो आयज आमकां सगळ्यांक बिस्पसिमांकूच न्ही पूण बिस्पसिमांक अदीक करून पाप साहेबान म्हणलें हांव सगळ्या चाकरांचो चाकोर. आमकां बिस्पांकूय आमी चाकरांचे चाकोर आनी आमी सगळीं पाद्री आनी तुमी सगळीं चाकरांचे चाकोर. हें आमचें क्रिस्तांवपण. हांव जाणा आमी मातशे PPCंत आयली वो युकरिस्टीक मिनिस्टर जाली आमकां एक वर दिसता. पूण पाद्री जालो गांवांक वर दिसता, बिस्प जालो वर दिसता. जेजू सांगता कुर्सार किडयलेले जेजू भाशेन जायात. मोरोन पासून जावंक ना जेजूचें. मोग तोच उरलेलें तें पासून दिलें. पवित्र काळजाचे परबेच्या दिसा एका शिपायान त्याच्या गायाक घावो मारलो आनी उरलेलें रोगोत आनी उदक पासून आमकां दिलें इगोर्ज माते. कांयच दवरूंक ना. असलो मोग करूंक जेजू आमकां आपयता. ते मोगाक गिव एंड टेक म्हणून ना. गिव एंड टेक जाल्यार बिझनेस. इट इज ओन्ली गिव गिव गिव. कांयच मागो नाका. जेजून सगळें दिलें. दिस इज द एसेन्स ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. सगळ्यांक लौकिकांक, पाद्रींक, मोटवाशांक, बिस्पांक, कार्दियालांक, पाप साहेबाक सगळ्यांक होच आमचो हेतू जो आमच्या पाद्र सिमावान विचून काडला. देखून 4 वस्तू तुमकां म्हणटा. पयलें तर पेद्रून आमकां सांगलां हांव साक्षी. कुर्सायलेल्या जेजूचो हांव साक्षी म्हणजे तेज्या फाटल्यान हांव वेता. कुर्सार मेलेल्या जेजूच्या फाटल्यान हांव वेता. तर पयलें कितें करचें तुजे परजेक? देवाक जाय त्या प्रमाणे तूं चलय. तुजी जबरदस्ती करिनाका. जबरदस्ती म्हणून उतर घातला. देवान आमकां वेंचून काडलें सगळ्यांक. थोड्यांक पाद्री जावं, थोड्यांक लग्न करूं, थोड्यांक बिस्प जावं. हें देवाचें कार्य म्हूण मानून घे. तर भाग्योन पाद्रू त्या काळार आमकां सांगता पयलें देवाचें कार्य म्हूण आपूण तुका मानून घे. दुसरें तो सांगता आमकां नमुणे जायात. नमुणे जायात. तूं सांगताय तें तूं कोर. हें एकदम म्हत्वाचें. इगोर्ज मात जे शुभ संदेश परगोडटा तो आपल्या जिविता वरवीं परगोडटा, उतरांनीच न्हय. तिसरें भाग्यवंत पेद्रू त्या काळाच्या वडिलांक सांगता आनी आयज आमकां लागू जाता. काळजी घेयात लोकांची. काळजी घेयात. काळजी म्हणजे कितें? खऱ्यांनीच तांच्या काळजांत कितें जाता, तांचे ओत्रेक कितें आसा तें आमी आयकुचें आनी तांकां सांबाळचें. बरे गोवडी जायात. त्या तेंपार बिस्प साहेब म्हणून उतर येवंक ना. गोवडी बाप म्हूण आसतले. गोवडी जायात. आयकुया. कशे भाशेन आयकुया? दुसऱ्याच्या काळजांत कितें जाता तें आयकुया. आनी शेवटाचो मुद्दो उर्बेन काम करात. जायते फावटी आमच्या माथ्यार इतलें पडलेलें आसता की काम करता तें दूख कशी. इगोर्जेचें काम उर्बेन करपाचें काम. लेट दे बी जॉय. लेट दे बी जॉय. हें हांव सांगना. भाग्यवंत पेद्रू त्या काळाच्या वडिलांक सांगता तें पाद सिमांव तुवें वेंचून काडला. आनी हें पाद सिमांवांकूच लागू जायना, हें सगळ्यांक आमकां लागू जाता. पाद्र सिमांव सेवा करूंक, जेजू भाशेन सेवा करूंक
खुर्सार खिळायल्ले जेजू भाशेन सेवा करूंक सेल्फ एम्प्टींग सेल्फ गिवींग लव घेवंक जेजून तुका नेमला. तुजें कार्य न्हय जेजूचें कार्य. हें कार्य करतना तूं आमकां नमुनो जातलो, तूं आमची काळजी घेतलो आनी तुज्या हांसत्या तोंडान तूं हे दियोसिसेक खूब खूब बोरवांचो होप आनी शांती हाडटलो म्हूण आमचे ओत्रेक तुजे पासत इतलो लोक येवन आख्खो गोंयचो लोक तुजे पासत मागता आमची सेवा करूंक, देवाची सेवा करूंक आमी तुजेर आशिर्वाद मागता. बाबा भयणारो, एका बिस्पाची जबाबदारी म्हळ्यार बरो गवंडी कसो विस्वाशीपणी देवाचें उतर परगटूंक थीरपणान भावार्थाची राखण करूंक आनी प्रमाणीकपणान आपलें मुणयारपण देवाचे कुशी प्रमाणे पवित्र सभेचे शिकवणीक विस्वाशी रावन आनी पाप साहेबाक खालतो रावन चलोवंक. ह्याच जबाबदाऱ्या विशीं आतां मुखेल संस्कारणार वेंचलोल्या बिस्पाक पाद्री सिम्यावाक कांय विचार घालून ताची कुशी सोबे माजार ओडकून घेता. बाबार्थ सांबाळूंक आनी मुणयारपण चलोवंक खुशी आसा म्हूण बिस्पाची संस्कारणी घेवंक आसा ताका सोबे माजार विचार करचो म्हूण पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आदीं थावन फॉर्मावून दवरला. म्हणटोच प्रितीच्या बाबा, धर्मदुतांनी आमच्या आदीन केल्ल्या आनी आमचे आत दवरणे वरवीं तुजे आदीन करचें आसा तें मुणयारपण पवित्र आत्म्याचे कृपेन मोरो पर्यान सांबाळूंक तुका खुशी आसा. ओय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान विस्वाशीपणी आनी थांबोन आसतना पुरगटूंक तुका खुशी आसा. ओय म्हाका खुशी आसा. धर्मदुतां थावन घेतलोलो आनी पवित्र सोबेन सदांच आनी सगले सुवातेर सांबाळलोलो भावार्थाचो थेवो निर्मळ आनी पुराय राखूंक तुका खुशी आसा. ओय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्ताची कूड ताची पवित्र सोबा बांदूंक आनी बागयोंत पेद्रू धर्मदुता फाटल्यान आयलोल्या अधिकाऱ्यांक खाल बिस्पांच्या वर्गा कडेन एकवटलोले पवित्र सोबेच्या एकवटान थीर रावूंक तुका खुशी आसा. ओय म्हाका खुशी आसा. बागयोंत पेद्रू धर्मदुताचे सुवातेर आसलेल्या विस्वाशीपणी खालतो रावूंक तुका खुशी आसा. ओय म्हाका खुशी आसा. सांगाती मुणयाऱ्यां आनी प्रधान सेवकां बरोबर भक्तिवंत बापूय कसो देवाचे पवित्र सोबेक बसूंक
आनी सोडवणेचे वाटेन फुडें व्हरूंक तुका खोशी आसा. होय म्हाका खोशी आसा. गोरिबां आनी परदेशां आनी गोरशेक सांपडलेल्या सोमेस्तांतांय सोमयाच्या नांवा खातीर बोलो आनी काकळुतीबोंद जावंक तुका खोशी आसा. होय म्हाका खोशी आसा. बरो गवळी कसो सांडलेल्या शेळयांक सोदूंक आनी सोमयाच्या इंडाक एकवटावंक तुका खोशी आसा. होय म्हाका खोशी आसा. पवित्र पोरशे खातीर थांबोन आसतना सोर पदवेदार देवा कडेन विनंती करूंक आनी निर्दोशी चालीन महायाज्ञिकाचें काम करूंक तुका खोशी आसा. होय देवाच्या आदारान म्हाका खोशी आसा. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव संपूर्णायेक बाबो. बाबा भयणानो, पवित्र सभेन जितली एका बिस्पाची जबाबदारी व्हड तितली चड आनी व्हड ताका देवाच्या आदाराची आनी ताचे कृपेची निबेल गरज. ह्या वेळार मुखेल संस्कारणार विसलोल्या बिस्पाक कुरपीन बोर म्हूण मागूंक आमकां उलो करतलो. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सोबेच्या फायद्याक ह्या विंचून काडलेल्या सोर पदवेदार देव आपली सुबाम कृपा आनी बोलेपण दिव म्हूण मागुया. ह्या वेळार आमी सगळीं सातां भोगतांक उलो करतले. आमचे खातीर आनी अदीक करून विचलोल्या बिस्पा खातीर देवा लागीं तांणी विनवणी करूंक खालतीपणी मागतल्या. देवा मुखार आपलें किरकोळपण ल्हानविकायेन ओळखून घेवन विचलोलो बिस्प पाद्री सिमांव साश्टांगी पडटा. आमी सगळीं भोगतीपणी ह्या सातां भोगताची प्रार्थना माडीन वांटो घेवया आनी आमच्या विचलोल्या बिस्पा खातीर खतखत्यान मागुया. जाता तांणी दिमी घालची. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Krista kutko, Krista kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. Bagiut Mare Devace Maie, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Mingel, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Deudutano, Amce Pastor Pinodico, Bagivon João Baptista, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Susen, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Pedro ani Paulo, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Tandre, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Jacob, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Suau, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Thomas, Amce Pastor Pinodico, Bagivon Jacob,
आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन फिलीप आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन बार्तोलोमेव आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन मातेव आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन सिमाव आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन जुदास आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन मातियास आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन मारी मागदालेना आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन तिस्तेव आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन अंत्योकीच्या इनासा आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन लॉरेन्स आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन परपेतुआ आणि फेलिसिता आमचे पासत विनंती करा. बागीबोन ताग्नेस आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन ग्रेगोर आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन आगुस्तीन आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन अथानासियुस आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन बासिल आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन मार्तीन आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन बेनेडिक्ट आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन फ्रांसीस आणि दुमीन आमचे पासत विनंती करा. बागीबोन फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन सुआव मारेवियानी आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन तेरेसा आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन सिएनाचे कातारिना आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन माद्र तेरेसा आमचे पासत विनंती कर. बागीबोन सुसेवासा आमचे पासत विनंती कर. सोमेस्तेवाच्या भोगतानो आणि बागीबोनतानो आमचे पासत विनंती करा. Prosonsa nivaram kasomia survaitantli nivaram kasomia surpatkantli nivaram kasomia sasnacha mornantli nivaram kasomia. तुवे मुनशे पण घेतलेले वरवी निवारण kasomia. तुझ्या मरणानी पुनर्जीवन पोणा वरवी निवारण kasomia. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवी निवारण kasomia. आम्ही पातकी तुझे लागी मागतावाय कामका. तुझे पवित्र बेग सोलोय आणि सांभाळ म्हूण
तुजे लागीं मागता वायक आमकां बाप सायबाक आनी सोमेस वर्गांच्या मुण्याऱ्यांक तांच्या बेस्तान सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कोर म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां ह्या विसलेल्याक आशिर्वाद दी पवित्र कोर आनी अभिषेक कोर म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां स्तोर राष्ट्रांक शांती आनी कोरो एकवोट दी म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां दुखी कोंतीक सांपडलोल्यांक तुजे काकलुतीन बुजवण दी म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां तुजे सेवेन गोट कोर आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता वायक आमकां जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागता वायक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां सोर्वेस्पोरा दोयेन आमची मागणी आयक या तुझ्या साखरात मागून याज्ञिकी कुरपेची बोरती ताका फावो कर आनी आत्मीक पोदवेचो तुजो सुबाम आशिर्वाद ताचेर देवून दी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सगळीं उबी रावया मोगाड बाबा भयणानो हो संस्काराचे रितीचो खेरीत भाग हात दवरप आनी संस्काराचें प्रार्थन करप ही पवित्र रिती उदेशी ताका विस्पाच्या वर्गा पुरतें पवित्र आत्म्याचें देणी हे वेळार फावो जाता आतां पयलीं विसलोलो बिस्प मुखेल संस्कारार बिस्पा मुखार वचून दिमी घालतलो मुखेल संस्कारार बिस्प ताचे तकलेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतलो त्या मागीर दोगूय संस्कारार बिस्प आनी आजीर आसतले दुसरे बिस्प ताचेर हात दवरून ओगेपणान मागणें करतले हे रितींतल्यान सगळे आजीर आसतले बिस्प विसलोल्या बिस्पाक पवित्र आत्म्याचें देणें मागतात आनी तो बिस्पाच्या वर्गांतलो म्हूण मानून घेतात म्हूण दाखोड करतात आमी सगळीं भक्तीपणान हे रितीन वांटो घेवया गीत गावया रोसनार आत्म्या दिवून ये Stop.
एका बिस्पाचें एक मुख्य कार्य व जबाबदारी म्हळ्यार भावार्थान आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. हें दाखोळ करूंक आतां मुखेल संस्कारणार बिस्प शुभ वर्तमानांचो ग्रंथ विचलोल्या बिस्पाची तकलेर उक्तोक दवरता. दोग प्रधान सेवक हो शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ विचलोल्या बिस्पाची तकलेर दवरूंक आदार दितात. त्या उपरांत मुखेल संस्कारणार बिस्प हेर हाजीर आसलेल्या बिस्पांक सांगाताक घेवन विचलोल्या बिस्पाचेर संस्कारणेचें प्रार्थन करता. जे तरेन शिसांक पवित्र सभेन अधिकार चलोवचो आत्मो दिल्लो त्याच आत्म्याची भरती नव्या विचलोल्या बिस्पाचेर देवय म्हूण मागता. ह्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन ताणें आपलें महायाज्ञिकपण देवाचे सेवेक अर्पूंक जाय आनी पवित्र सभेची जतनायेन जबाबदारी चलोवंक जाय. भक्तीपणी आनी मागण्याच्या मनान ह्या प्रार्थनान आमी सगळीं वांटो घेवया. God and Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be. It is you who established order in your church through your gracious word, who from the beginning predestined a righteous people born of Abraham, who instituted rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministry, who from the beginning of the world have been pleased to be glorified in those you have chosen. Now pour forth upon this chosen one the power that is from you, the governing Spirit, whom you gave to your beloved Son, Jesus Christ, and whom he gave to the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary, to the glory and unfailing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the episcopate, may nourish your holy flock, and may without reproach exercise before you the high priesthood, serving you night and day, that he may unceasingly cause your face to shine upon us and offer the gifts of your holy church. Grant that by the strength of the Spirit of the high priesthood, he may have authority to forgive sins according to your command, that he may apportion offices according to your precept, and loosen every bond according to the authority you gave the apostles. May he be pleasing to you in meekness and purity of heart, offering a sweet fragrance to you through your Son, Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit, in the Holy Church, both now
and forever and ever. Amen. बाबा भयणानो, ही घडये जावन आमचो विसलोलो बिस्पाच्या वर्गान भितर सरता. भोव मानेस बिस्म साहिब सिमियाव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस कुशाल आनी संतोष बरीत जावया, कित्याक देवान आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांताक सुमार 30 वर्सांनी नव्या आदारी बिस्पाची देणे आपल्या उदारपणान फावो केला. देवाक दिन वाचुया आनी आमच्या नव्या बिस्पाक सदांच आपले कृपेन आनी आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. सगळीं आमी बसुया. दर एक बिस्प जेजू क्रिस्ताच्या महायाज्ञिकपणान खेरीत वांटो घेता. ह्या खातीर हे वेळार मुखेल संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाची तकली क्रिस्माच्या तेलान मागता. ही अर्था बरीत आनी पवित्र मागणी उदेशी ताचें जिवीत उपट आत्मीक बेसावांनी बोर म्हूण मागता. क्रिस्ताच्या परम याज्ञिकपणाचो जाणें तुका भागीदार केला. तोच देव गुदार्थ माखणेच्या तेलान तुका मागूं आनी आत्मीक आशिर्वादाच्या सुमामपणान तुका फळवंत करूं. दर एका बिस्पाचे संस्कारने उदेशी ताच्या याज्ञिकपणान आनी मुनियारपणाचे सेवेन खेरीत म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो फावो जातात. हे वेळार कांय गुणावदेशी आमकां त्यो दाखोवट जातात. पयले सुवातेर बिस्पाची खेरीत जबाबदारी विस्वाशीपणी काळार आनी काळाबाय मोगान उर्बेन आनी फिकिरीन देवाच्या उतराची परगटणी करून ही जबाबदारी सिद्ध करून मुखेल संस्कारणार बिस्प
नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घालता. शुभ वर्तमानाचो ग्रंथ घे आनी सगले सोंसणिकायेन आनी खरे शिकवणेन देवाचें उतर परगट कर. जेजू जावन आसा सुपून विस्वाशी पोती ताचे उखले पवित्र सोबेचो एका बिस्पाचो संबंद पवित्र सोबे कडेन किरीत आनी खूब खाशेलो. बिस्पाचें विस्वाशीपण एका पोती परी देवाचे उखले पवित्र सोबेताय एक हें कुणे रुपान दाखोळ करूंक मुखेल संस्कारनार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या उजव्या हाताच्या बोटाक मुदी घालता. ही मुदी घे तुज्या विस्वाशीपणांचो शिक्को ती. निर्मळ बाबार्थ सांबाळून पवित्र सोबेत देवाचे पोतीनी खोताविणे सांबाळ. दर एका बिस्पाचें किरीत कार्य म्हळ्यार ताबोन आसतना पवित्रतायेन वाडूंक हें कुणावूंक मुखेल संस्कारनार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाचे तकलेर तोप वो मायटर घालता. हो तोप बिस्म साहेब दोबाजीक समारंभण्यांनी घालता. देखीक मिसाचे भेटेचे समारंभीत. ओ तोप घे आनी पवित्रतायेचो पोरजोळ तुजे भितर अदीक प्रकाशूं. अशें गवळ्यांचो कुंवर दिसती पडटलो तेन्ना पिकोणना तसले मोहिमेचो मुकूट जोडूंक तुका फावो जावं. एका बिस्पाची जबाबदारी बरो गवंडी कसो आपल्या हातान घातलेली पवित्र सोबेक मोगान सपनायेन आनी जबाबदारीन चलोवंक आनी मार्गदर्शन दिवंक हें कुणावूंक मुखेल संस्कारनार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाच्या हातान गवडीक कोंकें वो क्रोजियर दिता. हें कोंकें घे गवळीक मुणयारपणांची खुणां दी आनी सगल्या यादनीक इंडाची जतन कर. देवाचे पवित्र सोबेन तिका चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुका बिस्म केला. आतां मुखेल संस्कारनार बिस्प नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक ताची नवी जबाबदारी दाखोड करचे खातीर ताका मानाच्या जाग्यार वो खोदेलीर बसोंक आमंत्रण करता. सोकलीं उबी रावया. एक संस्कारलेलो बिस्प पाप सायबा आनी दुसऱ्या बिस्पा सांगाती बिस्पाच्या वर्गाचो वांगडी. ह्या नव्या संस्कारलेल्या बिस्पाक भोव मानेस सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका बिस्पाच्या वर्गांत भितर काडात म्हूण कुणावंक मुखेल संस्कारनार बिस्प आनी त्या उपरांत दुसरे हाजीर आसतले बिस्प ताका भावपणाची वेंग मारतात. आमी सगळीं कुशालकायेन गीत करुया. गवडी कितलो बरो.
आपल्या शिसा सांगाती निमाणे जेवण कोत्ताना जेजू जेवणा वेलो उठ्ठा एक रुमाल आपल्या पेंगटाक बांदून आनी एका तोस्तांत उदक वतून तो शिसांचे पांय धुता आनी ते रुमालाक पुसता. हे तोरेन आपल्या शिसांक सेवे चाकरेच्या मुनियारपणाची उत्तम देख दिता आनी हेच सेवे चाकरेची तेंगशी कोशी खुर्साचेर आपल्या कुडी रोखताचें आपल्या आख्या जिविताचें समर्पण करून आमकां नव्या कृपेच्या जिविताचो बरवासो फावो कोत्ता. जेजू बऱ्या गवळ्याचें जिवीत आनी ताजें मिसांव आपल्या दोळ्या मुखार दवरून नवो गवळी बोमानेस सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदेस आपल्या हातान आपलें जिवीत आपली नवी जबाबदारी आनी आपलें मुनियारपण खालतीकायेन देवाच्या हातांत घालता. दर दिसा पवित्र मिसाचे भेटेचे समरोपणेंतल्यान बोळ आनी कुरपा घेवन निस्वार्थीपणान आनी खालतीकायेन आपल्या शेळयांची सेवा चाकरी करून आनी शेळयां खातीर आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक ताच्या गवळीक मुनियारपणाचो हावेस ह्या खुणा उद्देशी देवाच्या हातांत आमी घालता. दाना तोयारे वेळार आमी सगळीं गीत गावया. तुकाच बापा. Jesus,
सगळीं उबी रावया. मोशा भावां भयणीनो, हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आपांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र बिच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोरा तुजे पवित्र सोबे पासत आनी सिमियांव तुज्या धर्म उद्योक्ष सेवका पासत भेटयलेलें हें बलिदान तुका मानता तसलें दान जावं. तुजे पोरशे मदलो याज्ञीक जावं उपजयलाय ताका इंडाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक धर्मदुतांच्या शेगुणांनी नेटोय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कोराराचो बरोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी तुजे ओप्रमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सोबेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले पोरशेक तो न्हयच रायाळ याज्ञीकपणान नेटयता, पूण भावपणांच्या मोगान थोड्या जाणांक विंचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. मनशा कुळाचे सोडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान न्हवसरूंक आनी त्याच बरोबर तुज्या भुरग्यांक पास्कांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरशेक मोगान चलोवंक, उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घोट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवेक आनी भावां भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच त्याच क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका भावार्थाची आनी मोगाची थांबनासतना गोवायकी दिवंक जागोयता. देखून आतां सर्वेस्पोरा सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मोरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी लोकांका आनी बेकासले पियेता. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी म्हाका तुज्या फावो नासलेल्या सेवकाक आज गोंय धामांचे पवित्र सभेक गोवळी जावंक तुजे येवसणे पोरमोणे म्हाका निर्मिलोल्या आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाच्या वरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोन दुतांक, भाग्योन जुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना मोशा भावा भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां बावडताचें श्रेश्ठ देणें दिवन जेजून आमकां ताचे पाटलावदार जावंक विचून काडले जेजूनूच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेजून आमकां दाखयलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची वाट चलतले हांव म्हूण बरोबर बापाक बास दिवया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो वेळार जाय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या दोशींका तशें आमची वाट भोगोस आनी आमकां कायदेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोनिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. क्रिस्त प्रसादाचे रितीन आमी सगळीं भक्तीपणान, भावार्थान आनी मानावडीन ह्या वेळार वांटो घेवया. नवो संस्कारालो दीस फकत आपले फामिलीक आनी घरच्यांक क्रिस्त प्रसाद वांटलो. सह बलिदानान वांटो घेतात त्या यात्निकांनी आपले बसकेरूच रावचे. तुमकां थंय क्रिस्त प्रसाद शेवंक मेळटलो. सगळ्या भावा भयणांनी आमचे आशस जी बांदावट दाखयतात ती तुमी सगळ्यांनी चितान पाडची. खेरीत चोत्राय हो कुमन्या हो क्रिस्त प्रसाद फकत पवित्र स्थान घेतलेल्या आनी कुरपेच्या बेसान आसलेल्या कातोल्क भावा भयणांक आमचे मदें कोणूय दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार तांणी उपकार करून क्रिस्त प्रसाद घेवचो न्हय म्हूण विनंती करता. Please note that the Holy Communion is only for the baptized Catholics who are in the state of grace. People of other faiths, brothers and sisters of other religions, those among us, may I kindly request you not to receive the Holy Communion. Thank you, Dear Barinkar. क्रिस्त प्रसाद शेवंक वेताना आमी गीत गायतल्या शेडयांक दार. Uje
मोगाड बाबा भयणांनो, ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत आयला. हे वेळार खोल वावरतात आनी ओगेपणान ताचो अणभव आमी घेवया. ह्या आयच्या शुभ दिसा खातीर जेन्ना ताणें आमच्या महाधर्म प्रांताक एक व्हडतें दान फावो केलां, आदारी बिस्पाचें दान. भोवमाने सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाच्या देण्या खातीर ओगेपणान ह्या जेजूक आमी दिन वाचुया आनी बराच भर ताचेर आशिर्वाद मागुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या गुटाचे शोकतेन सिमियांव तुज्या धर्म उद्योग सेवका थंय तुजे कुरपेची देणी वाडोय. अशें आपल्या गवळीक मुणयारपणान तुजी फावो त्या मापान सेवा करून विस्वाशी सेवकाक फावो जालेलें सासणाचें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मोगाड बाबा भयणांनो, आतां दोगूय संस्कारणार बिस्प नव्या संस्कारांनी घेतलोल्या बिस्पाक देव मंदिरांतल्यान व्हरतले आनी संस्कारलो बिस्प सोगल्यांक आशिर्वाद दितलो. आमकां घडये मीस सातोस ताका पोरशीं विश करूंक परबी दिवंक घडये मेळचें ना. तेन्ना जेन्ना बिस्प साहेब आमच्या येता तेन्ना ताचो आशिर्वाद आमी भक्तीपणान घेवया. आमी सगळीं गीत गायतले हांव. Eche sacerdos manios. Sacerdos
मोगाड बाबा भयणीनो, आयज आमकां एक गोड खुशालकायेचो दीस. देवान आमच्या गोंय दामोच्या महादोन प्रांताक भोव मनीस सिमियांव
पुरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या नव्या आदारी बिस्पाचें वर्तें आनी कुरपे बरीत तेणें फावो केला. ह्या वेळार ताका आमी अनोदीत परबी दिता आनी दिनवासता. पयलो श्री डॅरन रॉड्रिगीस, धर्म प्रांतीक गवंडीक सभेचो मॉडरेटर, नव्या आदारी बिस्पाक सगल्यांच्या नांवान परबी दितालो. त्या उपरांत पाद्री लुसियो डायस, निमंत्रक, बिस्पाची मागणे सुमयार नेमलोले समितीचो सगल्यांक दिनवासतलो. आनी शेवटी भोवमानेस सिमिया पुरिफिकासांव फेर्नांडीस, गोंय दामांव महाधर्म प्रांताचो नवो आदारी बीस 2 उतरां उलयतलो. आमी सगळीं बसूनच चितान हीं उतरां आयकुया. In Psalm 118, verse 24, the psalmist says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." हाजीर आसतल्या पवित्र सभेच्या मानदीक वडिलांनो, गोंय राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनो आनी म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणींनो, अप्रिलाचे सवेर जेन्ना पाप साहेब फ्रांसिस्कान फादर सिमियाव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाका गोंय आनी दामांवच्या मादोर प्रांताच्या आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दिनाल फेरांव हाचो आदारी बिस्म कसो नेमलो, तेन्ना गोंय दामांवचे पवित्र सभेचेर खुशालकायेचें लार पाताळ्ळें. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 3ऱ्या आवेसरांत 15वे वळींत अशें मेळटा, म्हज्या मना परमोणे चलतात तसले गवंडी हांव तुमकां दितलों. ते तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चरयतले. हें बऱ्या गवंड्याचें देणें देवानूच आमकां फावो केला म्हूण वळखून आयज आमी सगळीं आनंदाच्या उमाळ्यांनी आनी दिनवाशी काळजान भरोवन भोवमानेस सिमियावाचे बिस्म संस्कारणेचे माखणेंत वांटो घेवन देवाक दिनवासूंक ह्या पवित्र जाग्यार व्हडी संख्येन हाजीर जाल्या. Father Simeon's journey to this significant moment has been characterized by dedication, selfless service, and commitment to his faith. His path has been paved with humility and compassion. चांदोर गांवांत जल्मल्ल्या बिशप भोवमानेस सिमावाक राशोल सेमिनारींत आकारणी घेतल्या उपरांत मायाचे दावेर 1993 वर्साक याज्ञिकी संस्कारणी फावो जाली. एक याज्ञीक कसो आमच्या धर्म प्रांतांत केल्ली ताची सेवा 3 भागांनी वांटूंक जाता. गवंडीक सेवा, आकारणेची सेवा आनी कार्यात्मीक आनी फुडारीपणाची सेवा. फिरगोजांनी केल्ली गवंडीक सेवा याज्ञिकी मुन्यारीपणाचे सुरवातेक ताका आल्दोनाचे फिरगोचेंत आनी उपरांत ताळगांवचे फिरगोचेंत पाद्र कूर कसो सेवा करूंक संदी फावो जाली. रोमा शारांत आपलें शिकोवप पुराय केल्या उपरांत ताणें मार्सेल तशेंच सान पेद्र ह्या गांवच्या फिरगोसांनी आपलें मुन्यारीपण फुडें व्हेलें. ह्या 4 फिरगोसांनी ताचो कार्यकाळ चड आसूंक ना, तरी आसतना आपल्या ल्हानबीक स्वभावान आनी हिकमतीन ह्या फिरगोसांनी एकचार मोग आनी शांती शिंपणाव तो वावुरलो. भुरग्यांक, तरणाट्यांक तशेंच वाडलोल्यांक सांगाता घेवन सहभागिलीपणान जेजूचो वावर फुडें व्हेलो आनी अशें करून फिरगोसकारांची काळजां शिकून घेतली. दुसरें, सेमिनारिस्ट, दियाक्न, याज्ञिकांची आकारणेची सेवा. One priest from our archdiocese has rightly said, Father Simeon is a gentle soul with a vast experience in formation. For 13 long years, he has taught sacred scripture and pastoral theology at the Patriarchal Seminary of Rashol. Most Reverend Simeon possesses a licentiate in sacred scriptures
from the Pontifical Biblical Institute in Rome and a doctorate in biblical theology from Jnanadeepa Pontifical Athenaeum in Pune. Despite his deep knowledge and intellectual acumen, as a professor of sacred scriptures, his teaching style was characterized by a remarkable ability to simplify complex concepts using relevant and practical examples. So वर्सां बागेवन पियू दावो गवळी विद्या मंदिराचो संचालक कसो मांडावळीन आनी शिस्तीन द्याकनाचे तशेंच नवे याज्ञिकाचे गवळीक आकारणे पासत तो बारी वावुरलो. आपल्या हाताखाल आसलोल्यांच्या मोतांक आनी सुचोवण्यांक कान दिवंक आनी आपले जाणवायेन तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक तो वावुरलो. तशेंच याज्ञिकाचे चालो आकारणेचे समितीचो निमंत्रक कसो ताणें याज्ञिकाची आत्मीक आनी गवळीक वाडीक आकार दिवपांत म्हत्वाचो वांटो घेतलो. आमचे याज्ञीक आधुनीक काळार उत्पन्न जातल्या गरजांक तयार आसूंक ताची जतनाय जाली. तिसरी सेवा वेगवेगळ्या 2 प्रांतीक केंद्रांनी केल्ली कार्यात्मीक आनी फुडारीपणाची सेवा ती आमच्यांनी विसरूंक जायना. Throughout his priestly career, he served in key diocesan bodies such as Diocesan Commission for Liturgy, Diocesan Commission for Biblical Apostolate, Diocesan Council of Priests, etc. in various capacities. Besides that, he coordinated the Apostolate of Ecumenism as its convener and also served as the Archdiocesan level coordinator for Communo India, a CCBI initiative. तशेंच आमच्या गोंयांत बागेवन जुजे वाजाचो उत्मीक नवसरणेचो केंद्र घडोवन हाडपाचे समितीचो निमंत्रक कसो ताचो प्रमाणीकपणान केल्लो वावर ताची बुद्ध आनी ताची समर्पीत सेवा उल्लेख करपा सारकी. भोक्तीवंत जुजे वाजाचे सांत कारणाचे समितींत उद्योग कसो जुजे वाजाची भोक्तीचो प्रकार करपाचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. As the convener for the diocesan phase of Synod 2023-2024, he showcased exceptional organizational and leadership abilities, especially in orchestrating the pre-synodal meeting in our archdiocese, engaging around 600 Christ faithful. From initiating awareness about synod, coordinating the consultations at various levels, and compiling the synthesis report, to contributing to the continental and universal phases, his contribution was indispensable. His commitment was not just in words, he walked the talk. He actively promoted synodality, fostering inclusivity and a culture of listening. His leadership mirrors the synodal leadership of Jesus. Given the expertise of Most Reverend Simeon as a biblical scholar, I've chosen to highlight his qualities by drawing parallels with 4 biblical characters. Bishop Most Reverend Simeon, like Abraham, exemplifies deep faith in God. Besides that, his warm hospitality, like Abraham's, makes everyone feel welcomed and valued. He exemplifies humility and servant leadership like Moses, always selflessly dedicated to serving others. His intellectual depth and passion for teaching, much like St. Paul, inspires those around him. His meticulous and strategic planning, ensuring that all the tasks are completed with care and precision, mirrors Nehemiah's leadership. I had the privilege of witnessing his qualities firsthand while working closely with him on the Synod Committee. He embraces a philosophy of simple living, high thinking. This was a sentiment echoed by a fellow priest in the Archdiocese. Matevacha Shiv Portamanant, Avesor Tevis Board Ikra Hatunt Oshe Jesu Udgarta, Tumche Bitorlo Kon Board Tane Tumso Sevok Saunso. Adari Bispache Avaron Svikar Kurtana, Bomane Simeon, te ek podveche munnyarpon nui, pun seveche munnyarpon koshe svikarta. From the flame of burn on till you burn out,
which was the motto of his priestly ordination, Most Reverend Simeon now embraces the profound biblical mandate from Mark 10, verse 45, not to be served, but to serve. Like a candle, his priestly journey, illuminated by selfless devotion, now leads him forward as a bishop, dedicated to personifying Christ's call to servant leadership. सोगल्यांक बागा घेवन कोणाकूच भायराय नासतना सेवे चाकरेच्या मोनान जे पुरी जेसून आपलें फुडारीपण सोवयलें तेच पुरी बिस्म बोमानिस्त सिमेओन आपलें मुंड्यारीपण फुडें व्हरूंक येवजिता. देवाच्या आदाराचेर पातयेवन आपल्या वडिलांन दिलोलो वावर करूंक तो तयार आसा. With hearts full of gratitude, we, the clergy, religious and lay faithful, extend our warmest congratulations to you, Most Reverend Simeon. As you take on the mantle of auxiliary bishop, we fervently pray that your ministry be abundantly blessed with grace, wisdom, and compassion. May you provide steadfast support to His Eminence Philippe Neri Cardinal Ferrand in guiding and nurturing the flock entrusted to his pastoral care. And may your actions continually reflect the light of Christ through dedicated service to all. Humanist Philippe Neri Cardinal Ferrand, Manes Bispanu, Yadnikanu, धार्मिक भावा भयणीनो, राजकीय फुडाऱ्यांनो आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, बिस्वाची मागणी म्हळ्यार एक देव देणे आख्खे पवित्र सुबेक. हाचे आदीं असलें देणें आमकां फावो जाल्यार 30 वर्सां जावन गेली. देवाच्या बरेपणान आयज आमच्या गोंय दामावचे पवित्र सुबेक एक व्हड कुशालकायेचो दीस. कित्याक आमकां एक आदारी बिस्म सिमेओन पुरिफिकासो फेर्नांडीस फावो जाला. देखून वाखाणी देवा बापाक, ताच्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. परिशुद्धाची वाट चलून आनी सोहोबागेलीपणान वावरून देवाचे राज बांदूंक आमच्या आदारी बिस्पाक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागुया. मुखेल संस्कारणार बिस्म भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव, गोंय दामावचो आर्चबीस, हांणी आदारी बिस्पाक ही संस्कारी दिल्ल्यान ताका आमचे दिनवास. ताचे बरोबर दोग सोहो संस्कारणार बिस्म आलेक्स डायस आनी बिस्म थियोदोर मास्कारेनीस हांकांय आमचे दिनवास. Our heartfelt thanks also to the bishops of the Western region and of the Karnataka region who have joined us this evening, as well as to Monsignor Kevin Kimtis, the representative of the Vatican ambassador in India. आमचे मदें आसा आमचो राजपाल श्री श्रीधरन पिलाय, मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, थोडे मंत्री, लोकसभेचे आनी विधानसभेचे वांगडी आनी दुसरे राजकीय फुडारी. तुमच्या आसण्या खातीर आमी तुमकां दिनवासता. आपल्या संगीता वरवीं भावार्थान आनी ओत्मिकतायेन मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्ल्या गायन मंडळाक आमी दिनवासता. सेवाधर्मीक केंद्राचो संचालक, तांणी बारीकसाणीन सेवा धर्माची सगळी मांडावळ केल्या देखून ताका आमचे दिनवास. तशेंच सेवा धर्मान विवरण केला त्या याज्ञिकाक आमी दिनवासता.
थोड्या मुखार